हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडलें तें ताचो आमी थोडक्यात नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन। सो तुमचे कडेन खंयची अपडेट आसा? पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरान आतांच कुडबोण जेटीची पळोवणी केली आणि ताणें म्हटलां की ज्यो कांय बोटी आसात त्यो 7 दिसाच्या भितर काडल्यो ना जाल्यार त्यो बंगारात काडटल्यो अशे तरेची शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट अशी येता की IPV जे विधेयक आहा ताचेर सिलेक्ट कमिटीचे मिटिंगेन चर्चा जाली आणि विरोधी आमदारांनी तातूंतले कांय क्लॉज आसात ताचेर नाराजी उक्तायल्या। तेच बरोबर विजयान भुतानी जो प्रोजेक्ट आसा सांकवाळे येता ताचेर कमेंट केला की भुतानीन कांय जमीन आहा ती घेयनासतना ह्या प्रकल्पाक मंजुरी कशी कितें मेळ्ळा असो तरेचो प्रश्न तांणी उपरासला। तिनूय बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो। तर ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवया। आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार काल सांकळे दत्तवाडी सांकळे एक बुलेट आणि कारी मदीं अपघात जाला आणि ह्या अपघातान बुलेट चलोवपी तरणाटो आसा तो जखमी जालो। ताका लागून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। फुडें वचूया आमी दिप्ती कडेन आनी दिप्ती कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। पुराय गोंयभरात काल 11 दिसांचे गणपतींचे विसर्जन जे आसा ते व्हडा भक्ती भावनेन जाल्ले आसा। चड करून सार्वजनीक गणपती किंवा पुलीस स्टेशनावले जे गणपती दवरिल्ले तांचे व्हडा दबाशान काल विसर्जन जाल्ले आसा। तशेंच आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार कसिनो ही आमची संस्कृती न्ही। कसिनो हो दक्षिण गोंयच्या लोकांकूय नाका आणि खासा करून बाणावले मतदारसंघातल्या लोकांक नाका अशें जे विधान आसा, जे स्पश्ट मत आसा ते बाणावलेचो आमदार वेन्सी वेगस हांणी उक्तायल्लें आसा। कारण जर कसिनो थंय हाडलो म्हणजे खासा करून साळ न्हंयत जर कसिनो हाडलो जाल्यार थंयच्या नुस्तेमारीचेर परिणाम जावं येता अशें ताचें म्हणणें आसा। तशेंच ताणें सरकाराकूय एक सल्लो दिल्लो आसा की सरकारान दक्षिण गोंयांत कसिनो हाडचे परस जो मांडवी न्हंयत आसा ताचें स्थलांतरण खंय तरी दुसरे कडेन करचें, कारण ताका लागून खुबशे परिणाम भोगचे पडटात। आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार 1 नेशन 1 इलेक्शन जो प्रस्ताव आसा केंद्रीय मंत्रिमंडळान तो ताका मान्यताय मेळिल्ली आसा। हो जो प्रस्ताव आसा तो आदलो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या समितीन अहवाल सादर केल्लो आणि येता ते शियाळे अधिवेशनांत ह्या विशींचे विधेयक जे आसा ते रोखडेच येतले। तर ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें वचूया ऐश्वर्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। आयची जी अपडेट आहे इतली सगळ्यो साधन सुविधा दिवन लेगीत गोवा युनिवर्सिटी आहा ती ऑल रँकींग इंडियान फाटीं कित्याक पडटा, फाटीं कित्याक आसा असो जो प्रश्न आहा तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी विचारलो। ही जी बातमी आहा ती तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशीच दुसरी जी बातमी आहा ती आयज दक्षिण जिल्लो पंचायतीची बसका जाली। ह्या बसकेर वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा जाली। ही जी बातमी आहा तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आणि एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज जम्मू काश्मीरातले विधानसभा वेंचणुकेक पयल्या टप्प्यातले विधानसभा वेंचणुकेक सुरवात जाल्ली आसा आणि 1 मेरेन 41% मतदान जाल्लेलें आसा। 7 जिल्ल्यांतल्या 24 जाग्यांचेर हे मतदान सद्याक सुरू आसा। आतां आमी फुडें वचूया संजना कडेन आनी संजना कडल्यान जाणून घेवया हाची अपडेट। जमनीचें रुपांतरण हे गोंयांत जायत आसा आनी ह्यो केसीस वाडत आसा। साळगांवाय बीन खंय 3 लाख चौखण मिटर जमनीचें रुपांतरण जाल्लें आसा। TCP कलम 17(2) आनी 39A वापर करून साळगांव मतदारसंघांतल्या सुमार 3 लाख चौखण मिटर जमनीचें रुपांतरण जालां असो आरोप आयज पियॉन सिटीजन फोरमान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन केलो। हे विशीं तांच्यांनी दोनूय कलमां विरोधान उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केला आनी हे याचिकेचेर फाल्यां सुनावणी जातली अशी तांच्यांनी म्हायती दिल्या। ही सविस्तर बातमी पळोवपाक साताचें गोमंतक टुडे हे बुलेटिन पळोवचें। आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार करमळे जो तलाव आसा तळे आसा ते ताजेर आतां सद्या मानग्यांचो वावर वाडला। मोठ्या संख्येन
मानगे थंयसर वावर करतात आनी हाजो थळाव्यां मदीं हाका लागून भंय निर्माण जाला. ताका लागून सरकारान हाचो तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आतां तुमकां हे सब एडिटरांनी आनी एंकरांनी ज्यो बातम्यो सांगले ते तुमी 7च्या बुलेटिनान नक्की पळयात. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.